नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की जेन्ना हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान 37 नॅशनल गेम्स जाल्यो आनी जेन्ना हांगासर गेमी घेवपा आयल्यो जावं तेन्ना हांगासर जो स्विमींग पूल तसो जो ग्रावंड नॅशनल गेम्सा लागून वापरलेलो गेलो. आनी आफ्टर द नॅशनल गेम्स जेन्ना गेम ओवर जाल्यो सोंपल्यो म्हाका दिसता रोखडोच स्विमींग पूल बंद केलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान. कारण अशें आहा की हांगासर 2 बांयो आहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्यो आनी तुमी पळयलें आसतलें ते बांयचें उदक इतलें घाण जाल्लें आसा. कारण हे खूब पयलींच्यो ह्यो बांयो आनी ह्या बांयो आहा ते सायडींतल्यान एक गटऱ्यो वयता, नाला जो आहा तो वयता. सो आतां जे स्विमींग पुलान उदक आहा तें सगळें ग्रीन जाल्लें आसा आनी ताका लागून सद्या हो फिजिबल ना लोकांक. म्हणून सद्या एक म्हयनो जायत येयलो नॅशनल गेम्स जाल्या उपरांत, पूण हो म्हयनोभर जाला आतां स्विमींग पूल सद्या बंद केल्लो आहा. म्हाका दिसता संबंदीत अधिकारी जावं स्पोर्ट्स मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालून रोखडेंच हें उदक रिप्लेस करून लोकांक लागून हो स्विमींग पूल ओपन करपाचो अशी लोकांची मागणी आसा. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुट्टीच्यान फुडें स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.